नमस्कार. गोंयान भितर भाशीक वाद सदांच चलता. इतलीं वर्सां गोंय मुक्त जाल्या उपरांत किंबहुना अशें म्हणून मुक्त जावचे पयलीं गोंय कितें करचें, गोंय कॉमोडिटी जाल्ले भशेन गोंयाक हांगा घालया काय थंय घालया काय महाराष्ट्रान घालया काय गोंयचे वांटे घालयात अशे तरेची चर्चा सुरू जाली. ताजे नंतर भाशीक वाद पळय जो सुरू जालो आनी ताजे नंतर जे पळय राजभाशा आंदोलन तातूंत भितर कितले जाणांची आहुती पडली आनी तातूंतल्यान एक कोंकणी राजभाशा आनी मराठी सहभाशा असो एक फॉर्म्युला काडलो. ताजे आतां जवळ जवळ 20-25 वर्सां नंतर परत एकदां मराठीची चळवळ सुरू जाल्या आनी सुभाष वेलिंगकर हांच्या नेतृत्वा खाला खडेगांठ अश्यो सभा जाग्यार जाग्यार चलतात आनी सरकाराक आतां तांणी सामको निर्वाणीचो इशारो दिला की ह्या वेंचणुकेंत आमी तुमकां भिद्द शिकयतले. मराठी चळवळ म्हळ्यार कितें, कोंकणीवादी ह्या सगळे चळवळी कडेन कशें पळयतात, रोमीवाले ह्या चळवळी कडेन कशें पळयतात, ह्याच विशयाचेर आज आमी एक चर्चा करतात. आमचे मदीं दोन मानेस्त आसात. आमचे मदीं मच्छिंद्र च्यारी हे मराठीचो पाखो घेवन आज हांगा उलयतले आनी आमचे मदीं कवी प्रकाश नायक एक खडेगांठ वावुरपी एक खडेगांठ कवी आनी आमकां मायकल ग्रेसियस हे रोमी कोंकणी चळवळीचे एक वांगडी हांगा जॉयन जावपाचे आसात. ते येतले अशी आस्त हांव बाळगितां. पूण ताचे पयलीं हांव सगळ्यान पयलीं मच्छिंद्र च्यारी हांव तुमचे कडेन वतां की म्हाका तुमची चळवळ नेमकी कितें हें थोडे भितर तुमी सांगचें. एक खंयचोय विशय समजुपाक 40 मिनटां खूब जाल्लीं आसा. तरी 40 वर्सां जालीं एक विशय घेवन गोंयान मराठी भाशेचो विशय आमी प्रत्येक राजकारण्याक सांगपाचो प्रयत्न करता आनी होच मूळ विशय जाला की तेंच्यांनी कान सदांच बंद दवरल्या. कायदो कितें सांगता, कायद्याच्यो अपेक्षात कितें आसा तेजे कडेन संपूर्ण कानादोळा करून एक सोयीचें राजकारण करत करत मराठी विशय असो झुलयत दवरलेलो आसा. आनी ह्या मराठी भाशेक राजभाशा अशें व्यवस्थीतपणे ताका नोंदी जावची अशें आमचो एक संविधानीक लोकशाहीच्या मार्फत आमचो एक अधिकार जो आसा किंवा चळवळ जी आसा ही आमी उबारलेली आसा. आतां मुळात मराठीची एक जमेची बाजू सांगता. मराठी भाशा ही गोंयच्या राजभाशा कायद्यान नमूद आसा. आमी अशें म्हणना की मराठी भाशा हांगा गोंयान हाडा आनी तिका राजभाशा घोशीत करा. मुळात ती नमूद आसा राजभाशा कायद्यान. आमचो आक्षेप खंय आसा की ज्या पद्दतीन तुमी जी नमूद करून दवरल्या हे जे आमचे भारतीय संविधानांतल्यान राजभाशा कायद्याची जी कलमां आसा ताका धरून तुमी हे व्यवस्थीत केल्लें आसा. कारण ही जी कलमां आसा राजभाशा कायदा संविधान म्हणजे आमच्या राष्ट्रीय संविधानांतल्यान जे आयिल्लें आसा जे प्रत्येक राज्याक आनी युनियन टेरिटरीक बांदील आसा ह्या कलमांक अनुसरून हो तुमी हांगासर कायदो केल्लो आसा काय. कारण म्हत्वाचो बाजू अशी आसा की अख्ख्या जी राज्य आसा भारत देशान खंयच असो कायदो केल्लो ना की एका भाशेक राजभाशा घोशीत केल्या आनी दुसऱ्या भाशेची फक्त नोंद करून तिका सोडून दिल्या. ओके, हांव तुजे कडेन येतलो. प्रकाश, तूं ताजें आयकलें. मच्छिंद्र बाबान मराठीची बाजू मांडिल्ली आसा. ताजे पयलीं हांव येवकार दिता मायकल ग्रेसियस जो रोमी कोंकणीचो किल्लो लडोवपाक हांगा आयिल्लो आहा. मायकल बाबा तुका हांव येवकार दिता. तर तुवें आतां मच्छिंद्र च्यारी हाणें मराठीची बाजू मांडली ती आयकली. हांव प्रकाश, तुका ही ताजी पळय जी कितें मांडणी आहा ती कशी दिसता? पळय, हाजेर सगळ्यांचो विचार जाल्यार आतां आयज अंदू वर्सां 41 वर्सां जालीं. कारण 85 कोंकणी राजभास जाली, 27 जाली. कोंकणी राजभास चळवळ जी आसा ती 85 सुरू जाली आनी 85 सुरू जाली तेन्ना 555 दिसाचें आंदोलन जालें राजभाशे खातीर. कोंकणी राजभास जाय म्हणून. आनी ह्या विशयाचेर हांव एक कोंकणी राजभाशा धरून साहित्य अकादमीची मान्यता धरून ती 8th शेड्यूल मेरेन ना तुका पर्टिनंट क्वेश्चन हांव विचारता. ताणें अशें म्हणलां प्रकाश की मराठीक तुमी आडनदर करूं शकनात. मराठीक ज्या पद्दतीन तुमी अशें वयर वयर तेच सांगता की 555 दिसाच्या आंदोलनात कोंकणी प्रजेचो आवाज आणि मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती ह्या दोनांयनी भितर विचार जालो आणि राजभाषा प्रस्थापन समिती जी आसा मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती हे सगळे मुद्दे त्यांना मांडून ते खोडून काडले सरकारान त्या.
सो तूं म्हणटा अशें की त्या वेळार सगळें तावून सुकावून ही राजभाशा जाल्ल्या तेन्ना मराठीक जें कितें जावपाचें दिलां तेन्ना दोगांचें समाधान केल्लें तेन्ना आतां तुमी कित्याक आंदोलन करता. हांव मायकल ग्रेसीस तुजे कडेन येता. तूं मराठी जाय म्हणून आतां पळय जें कितें चळवळ सुरू जाल्या ताजे कडेन कशें पळयता. पळय हो एक बेश्टो पॉलिटिकल मूव. ताका लोकांचो तेंको लोकांचे ताका सार्थक ना. पॉलिटिकल मूव कित्याक आतां जेन्ना वेंचणुको येवच्यो आसा आनी वेलिंगकार बाबान हें सिद्ध सांगलां, क्लियर कट उतरांनी सांगलां ताणें. वेलिंगकर बाबान म्हटलां आमी तर सगळे मराठी एकठांय जाले जाल्यार बीजेपी जिखूंक शकतले. वेलिंगरान सिद्ध म्हटलां हें, सरळपणी म्हटलां हें. आतां बीजेपीक तांकां कळून आयले फोंड्या सारको गांव तांच्या फाटल्यान ना, फोंड्या सारके कोणूच तांकां भीक घालिना. म्हणजे कितें करलें तांणी, तांचो ट्रम्प कार्ड घातलो ताणें. हिंदुत्वाच्या नांवान कांय जाणांक उठावप आनी थंय बोवाळ करप. हो जाला तो फकत बोवाळ, ताका बेज ना. हांव मराठीच्या विरुद्ध ना, पूण म्हाका एक सांग ना हे म्हणजे पयलेंच क्लियर करता. 9वी पर्यंत हांव मराठी शिकला. हांव सद्याक एक आर्टिस्ट म्हूण वता. म्हजे पयले डायलॉग जे स्टेजीर जाला ते नाही 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 महाराज नाटक जालाच पाहिजे. ओके. सो मराठींतल्यान म्हाका एक सांग, तो मराठी वागता, तुमी रोमी वागतात. हय. आनी तुमी अशें म्हणटात की देवनागरीन दोगी जाणांक धाडान उडयल्या म्हणून. ना, हांव ते धाडान उडयले म्हणच ना, मागीर? षडयंत्र तो. हय, कोंकणीचे देवनागरीन षडयंत्र केलें म्हणटात. जेन्ना राजभास कायदो जाल्लो तेन्ना अशी एक हे आयली, समजूत आयिल्ली, हिंदू आपली मराठी भाशेची मागणी सोडून दितले आनी क्रिस्तांव आपली रोमीची मागणी सोडून दितले. हिंदुवांनी मराठीची मागणी सोडूंकूच ना, तांकां भितर घातले. हो षडयंत्र जाला फकत क्रिस्तांवाच्या आड. क्रिस्तांवां आड हांव सरळ सांगता, राजभास कायदो वॉज अ कॉन्स्पिरसी अगेन्स्ट द कॅथलिक. तशें जाल्यार तूं आनी मराठीवादी एकठांय जायात आनी राजभास करून घेया मरे. रोमीकूय दितले आनी मराठीकूय दितले. म्हजी भास कोंकणी, घरांत उलयता हांव कोंकणी. हांव वेव्हारीक तरेन मराठी बरयत, हांव मराठी नाटकांनी भाग घेयत वेव्हारीक पद्दतीन. राजभास खंयची जातली? पण षडयंत्र म्हणलें जी भास तुवें. मायकल ग्रेसियस बाब तुवें म्हणलें षडयंत्र. हें षडयंत्र जर आसा जाल्यार तूं परत षडयंत्र करात मरे. मराठीवादी आनी तुमी रोमीवाले एकठांय जायात आनी देवनागरीक त्रासांक घालून तुमी तुमचे राजभास करून घेया मरे तुमी. आतां हांचो बोवाड जाला, हय मराठीचो बोवाड जाला. हय. सैमीक पद्दतीन आमचे रोमीवाले जेन्ना रस्त्यार पावूंक जाय आसले, हय आमी पावूंक ना. हय. आमी फकत पळयता हे देवनागरीवाले कितें करता, मजा पळयता आमी. कित्याक हे फक्त चलता ते नाटक. ओके. हे दोगी जाण एकठांय आसात. हे दोगी एकठांय आसात. देवनागरी आनी मराठी एकठांय आसात. बरें. मच्छिंद्रचारी हो आतां एक पॉलिटिकल इशू जालो की आतां मायकल ग्रेसियसान थंय पॉलिटिकल फंड घालें. तुमी म्हणटा इलेक्शन आयलें म्हणून तुमी आतां उठल्यात. आनी दुसऱ्या हातून तांकां हांवें एक डेविल्स एडवोकेट कसो एक प्रश्न केलो, तुमी दोगी जाण एकठांय कित्याक जायनात? एकठांय येवच्या पयलीं राजभाशा कायदो कितें सांगता तेजी जाण सगळ्यांक आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एकठांय येवप किंवा तेजेर कितें आमचें विचारमंथन जातलें किंवा आमचो तेजेर कितें ओपिनियन आसतलें तो खुबूच फुडलो विशय. पूण जेन्ना आमी राजभाशा म्हणटा तितून राजू बाबू एक सांगता तुका मजा सांगता. एक्चुअल राजभाशा हेजें डेफिनेशन आनी तेजो जो अनर्थ जो आसा न्ही तो ह्या सगळ्या वादाक कारणीभूत आसा. राजभाशा हो जेन्ना आमी शब्द वापरता तेन्ना फुडल्या मनशाक अशें दिसता की खंयची तरी भाशा आपल्यार येवन एक राज करतली आनी आमी तें राज करपाक दिवपाना असो एक चुकीचो भ्रम आनी नॅरेटिव्ज हे सगळे घुसयल्ल्या कारणान हेजो एक वादाक एक म्हत्वाचो जो हें आसा कारणीभूत आसा विशय तो. दुसरें पूण म्हाका एक सांग, तूं म्हणटा बरें म्हजो तुका पर्टिनंट क्वेश्चन. हांव पॉलिटिक्साचेर उलयतालो पूण म्हाका एक तुका जाय. तुमी म्हणटात मराठी. आतां म्हाका एक सांग, मराठीक आतांचो जो पळय कितें कायदो आसा तातूंत सहभाशा म्हणल्यार मराठीक सगळें दिल्लें आसा. सहभाशा म्हणून एक्झॅक्टली सहभाशा. यू आर रायट आनी होच आमचो आक्षेप. मराठी विल बी यूज शॅल बी यूज. एक्झॅक्टली. तुम्ही माझ्या सारखे माझ्या तोंडातलेच उतर काढले. म्हणूंक ना जें त्या तुमी कित्याक घालता. ओके.
सो तूं अशें म्हणटा की मराठी मराठी कसलोच काय दिवपाक अधिकार जायना? ना. Exactly. कसलोच अधिकार राजू ना. बाबा, ना, मराठी शॅल बी यूज इन Shall be used. शाल बी यूज Shall be used. It can be म्हळ्यार used. कितें म्हळ्यार कितें तूं शाल बी यूज म्हणजे तुका जाय जाल्यार तू वापर परफॉर्म करपाक जाल्यार वापर वापर जाय जाल्यार सहभाषा म्हणपाक सहभाषा म्हणपाक कितें सहभाषा म्हणपाक येना न्ही कारण तुका जाय ती मेळटा दिस इज द हिडन एजेंडा राजू बाब ओके हिडन एजेंडा तो ना ना Shall be अज्ञान used. हें जें आसा पळय हय. हेचें परफेक्ट प्रदर्शन चल्लां Okay. राजभाषा कायदो कितें म्हणटा 345 कलम 346 कलम आणि 347 कलम ह्या विशयी जाणकारांक एक प्रश्न कर आनी विचारून घ्या पयलीं हांकां खबर आसा काय म्हणून नाही ते सोड नाही, तुमका हाच मुद्दो नाही, पण आता राजभास जातकीर लेट मी क्लियर सर लेट मी क्लियर कारण जोपर्यंत हे विषय तुम्ही सॉल्व करिना किंवा जाणून घेना तेजेर अभ्यास करना हो वादाक कारणीभूत अज्ञान जे आसा न्ही यांच्या भितर हे वादाक कारणीभूत जाता राजूबाब पळय जेन्ना शाल बी यूज किंवा ती राजभाषा म्हणून नात तिका अधिकार जाल्यार मागीर म्हाका एक सांगा इतल्यो जनगणना जाल्यो 21 जाली ना कारण कोरोना आशिल्लो आनी 2011ची जनगणना आमकां कितें सांगता 1,58,000 मराठी भाशीक ह्या गोंयांत आसा आनी कोंकणी भाशीक कितले आसा 9,47,000 म्हणटकच 1,58,000 लोकांची जी मागणी आसा हांव ऑब्जेक्ट ती करूं आयज मान्य करपाची हांव आमी- ऑब्जेक्ट करूं हांगा कर सर मरे निकश कितें म्हणटा राजभाषा कायद्याचे 345 कलम कितें म्हणटा की ज्यो भाशा वापरान आसा त्या भाशांक एक किंवा अनेक हांकां लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणजे विधानसभेन तुम्ही राजभाषा घोशीत करपाक शकता जालें आता निकश आता हे जे 9 लाख बोली भाशा आपली मायभाषा जे कितें म्हणटा एक तुम्ही सांगपा शकता बोली भाशेक राजभाषा घोशीत करपाक कायद्यान अनुमती आसा तू बोली भाषा म्हणटा कोंकणी बोली भाशा बोली भाषात म्हणून तुम्ही बरोवन दिला एफिडेविटाचेर खंयच्या खंयच्या- खंयच्या- एफिडेविट जे खंयच्या- दिला जेन्ना खंयच्या- 1987 जे एफिडेविट दिला त्या एफिडेविटानूच नोंद आसा ना, कितें म्हणून? कोणे सांगल्या 95% स्पीक्स अँड अंडरस्टँड कोंकणी बोली मागीर- भाषा बोली भाषा बोली कशी स्पीक्स अँड तशें अंडरस्टँड म्हणटा तू बोली भाषा कोंकणीक म्हणटा बोली भाषात ती आमची आणि कितें आसा ओके. तर बोली बोली आमचे भाशा- म्हणणं तू जेन्ना आहे बोली- मराठी कडेन आणि कोंकणी कडेन कसलेच संबंध नाच हय. बोली जेन्ना म्हणटा इट्स कॉल्ड एज डायलेक्ट बोली इज अ डायलेक्ट समजून घे आणि कोंकणी ही भास 1987 स्वतंत्र भास. स्वतंत्र भास. कोंकणी स्वतंत्र भास. इतिहास खबर ना तुका इतिहास खबर इतिहास ना? म्हाका खबर ना हांव का सांगता. तुम्ही जाणून घेवपाक तयार हांव ना. सांगता न्ही. तुम्ही तुमचे नॅरेटिव्ह सेट करून लोकांची बुद्धी भेद केला ना, बुद्धी आणि भेद- आज हो वाद होय. तुम्ही कारण दवरला 1900 एकूच सांगा म्हाका सर आयक, एकूच सांगा आयक. एकूच म्हाजो विषय तुम्ही मदींच अडयलो म्हाका निकश जे आसा न्ही हे बोली भाशेचे निकश म्हणजे जी डायलेक्ट जी आसा तेका तुम्ही 95% लोक समजता आणि उलयता हो तुम्ही प्लीज हेजे नोट करा राजू साहेब ना माय ऑब्जेक्शन टू दॅट बोली भाषा म्हणजे खर ऑब्जेक्शन कशें सांग कोंकणी भास स्वतंत्र भास स्वतंत्र भास ती ती खंयच्या तू लिपीन रोमी बरयता कितें तो प्रश्न कोंकणी ना. म्हणटा कोंकणी काय is a- देवनागरी कोंकणी is a हांव language. कोंकणींत म्हणटा नाही खंयची कोंकणी कोंकणींत कोंकणींत अरे कोंकणी 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 रे मागीर तुमी कोंकणी स्क्रिप्टा खातीर कित्याक झगडटा कोंकणी रोमी मागीर जेन्ना तुजी कोंकणी जेन्ना राजभाषा केल्या परत आनी तुका रस्त्यार कित्याक येवपाक जाय ऐक रे कोंकणी जेन्ना म्हणटा तू स्क्रिप्टा दोनूच- धरून भाशा म्हणटाय कितें कोंकणीची बोल स्क्रिप्ट पळय म्हणटा ते दोनूच स्क्रिप्ट ना ताका 6 स्क्रिप्ट आहात कोंकणीक मल्याळम आसा मल्याळम आसा फारसी पर्शियन आसा, अरेबिक आसा फारसी आसा, कन्नड फारसी आसा आसा अरेबीक आसा आता गुजराती राजू आसा बा- ऐक सांगता कन्नड यांचो जो वैचारीक घोळ आसा न्ही हो कित्याक जाला जाल्यार हेंचें कितें इमोशन आनी ओपिनियन बेस्ड हे कायदो करपाक सोदता आनी तेंचे ते स्टँड असो आसा पूण म्हाजी बाजू सामकी कायदेशीर आसा ती कायदेशीर बाजू मातशी तुमी एक लक्ष दिवन मातशें आयकात ओके. की 345 कितें म्हणटा खंयची वापरान आशिल्ली भाशा आतां गोंयान एक कितें जालां जाणा भाशा सांबाळपाचो प्रचार प्रसार करपा खातीर राजभाषा कायद्याचो वापर चल्ला हें अख्ख्या भारतान एक नवल आसा
ओके. खंयच्याच भारताच्या राज्यान ओके. राजभाषा कायदो एक भाशे सांबाळपाक आनी आयडेंटिटी म्हणून अशें जे कितें एक तुणतुणें लायला त्याच्या फाटल्यान की हे आमची आयडेंटिटी भाशा आनी ह्या राजभाषा कायद्यांतल्यान तिचो सांबाळ जावपाक अरे जाय बाबा, हे मुळात एक प्रश्न आणि एक हय, असा सांग. म्हणजे तुम्ही जे पण मराठी मागतात हय. मराठी आता मागतात राजभाषा करची म्हणून ती मराठी वापरान सांभाळपाक आसा न्ही. म्हणून. ती कोंकणी वापरान आसा म्हणून. कोंकणी वापरान आसा न्ही. हे असो जनगणना कोंकणी आसा आम्ही दाखयता मान्य केलं राजभाषा जाल्ली आसा जनगणना- आमचो प्रश्न कोंकणीच्या विरोधान अजिबात ना ओके. कोंकणी राजभाषा जाल्ली आसा केन्ना आमचे अशें म्हणप आसा की कोंकणी भाषा सकयल देवा आनी मराठी राजभाषा करा अशें केन्नाच म्हणू ना म्हणूंकच आमी कितें शकना. म्हणटात म्हणूंकच कायदेशीर शकना. राजभाषा जेन्ना कोंकणी जेन्ना डिक्लेअर केल्ली आसा स्वागत आसा आमी स्वागत केलां त्या गोष्टीचें बरोबर तर आमचें म्हणणें आसा कायद्या प्रमाणे नाही नाही तू तुगेले बाकी सगळे मुद्दे नाही, पळया. नाही, 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 हे पळय, हांगा कट केलो बचिन तुम्ही. बचिन हांगा पळय. कट केलो. ना ना मुळात मुळाक हात ना. घालता तेन्ना ना, कट ना, केलो. हे पळय, मुळाक न्ही तू कशें करता तू दोन्ही भशेन उलयता ना तू कशें? तू सुरवातेक म्हणलें कोंकणी बोली म्हणून एक बोली भाषा हांव म्हणना तुम्ही एफिडेविट जे दिला Affidavit कोणी दिवना. काय दिवना? अरे हांव एक्झॅक्ट वर्ड सांगता न्ही 95% ऑफ गोवन्स कॅन स्पीक अँड अंडरस्टँड कॅन म्हळ्यार कितें? स्पीक अँड अंडरस्टँड कोंकणी म्हळ्यार तूं कसो कोणाची उलयता? बोली झाली न्ही बोली कशी झाली? बोली कशी झाली? अरे स्पीक तू म्हणटा ती म्हटल्यार बोली झाली ना ना तू ना म्हणटा स्पीक ती अँड actually. अंडरस्टँड नॉट बोली एनिवे Any- गोष्ट ओके, सांगता हय. हांव स्वागत करता हय. ती गोष्ट सांगता हय. हांगासर देवनागरी कोंकणी राजभाषा जाल्ली आसा Correct. आणि ती बरी आज 1987 पासून आतापर्यंत भरपूर एव्हेन्यूज तेणे उलोवनी, हय. तुझ्याच पॉझिटिव्ह सांगता हय, सांगता. आणि तुम्ही खूप मेहनत घेतलेली आसा हय. ही सामकी शून्यातल्यान एक भाषा तुम्ही सामकी बरी जी करून दिल्या गोंयकारांक हे तुम्ही खूप वालोर तुमकां त्या बद्दल आणि त्याचे आम्ही स्वागत करता आम्ही त्याचो काय विरोध केल्लो ना की बाबा कोंकणी भाषा ना आनी पूण- आमची ना पूण- चळवळ कितें आसा न्ही, न्ही, जे मुद्दम आयकून घे कित्याक सांग होच वादाक ओके, हो जो तुमची मुद्दो- चळवळ कितें आसा ती सांग. बरें चळवळ कितें आसा की ज्या पद्दतीन मराठी भाषा राजभाषा कायद्यान तुम्ही नमूद केल्या एक तर 1987 सालान तुम्ही जी नमूद करून गेला म्हणजेच तेजी खंय तरी तेजी अस्तित्व ह्या गोमंतकान आदी काळापासून आसा हे आसा. मान्य आसा, आसा. मान्य. बरोबर ओके, ओके. आणि कायदो कितें सांगता की एक किंवा एका परस अनेक भाषा ह्यो राजभाषा करपाक शकता Correct. तेन्ना ह्या पद्दतीन एक राजभाषा आणि दुसरी फक्त नोंद करून तिका सोडून दिवप हे अशें करूं नाका आमचें म्हणणें कितें आसा चळवळीचो भाग की राजभाषा कोंकणी देवनागरी जशी केल्ली आसा त्याच प्रमाणे कायदेशीर 345 अंतर्गत मराठी भाशेक सुद्धा त्याच प्रमाणे राजभाषा ओके दर्जो बाय दिवचो आता मायकल ग्रेसियस तो म्हणटा कोंकणीक सगळें मेळा मराठीचो उल्लेख आसा तो सहभाषा तुम्ही म्हणटात तशें तो बरोबर म्हाका उलोव न्ही म्हजो तुका क्वेश्चन मराठी करपाक तूं विरोध कित्याक करता पळय पयले सातीलो आय प्रेज यू आय थँक यू एक गजाल तुवें सारकी सांगल्या 1987 देवनागरी जल्मली अशी तुम्ही फ्रॉम झिरो आता खूप वाड जाल्या ना हांवें फ्रॉम झिरो म्हटलं जन्मला ओके, म्हटल्यार ना, ना, जन्माला हांव ओके, म्हटला ओके. की झिरो म्हटला वाड खूप झाल्या झिरोत आशिल्ले ते मान्य करतले वय वय ते एक खरी गजाल आता पुर्तुगेजाच्या राजवटींत कोंकणी शिकूंक मान्यताय नासली मराठी शिकूंक मान्यताय आसली ताका लागून आमचे हिंदू भाव मराठी बरे शिकले हे सत नाही हे आता सगळें बरोबर हे आहा. सत तूं शिकता इतिहासाक जाल्यार- वचनाका बाय. ह्या आमकां स्थळार- ह्या कार्यावळीक न्ही आमकां फक्त अर्दवर आसता होय. म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो म्हणटा तूं कोंकणीक सगळें मेळ्ळें मराठीक तुमी फक्त सहभाशा केल्या आमकां कोंकणी भशेन राजभाशा मराठी जाल्ली जाय वाय यू आर ओपोजींग म्हाका तुजे डायरेक्ट क्वेश्चन होय राजभास फक्त कोंकणी कित्याक तो उलयता ती कोंकणीच ताच्या घरांत आसा तीच कोंकणी जे कोण मराठी आता सुभाष वेलिंगर व्हडलो आता तें म्हाका नाका ना, ना, तूं ना. अपोज कित्याक करता म्हाका ना जाय तीच वाय यू आर ओपोजींग आय स्पीकिंग विथ एक्झाम्पल सुभाष वेलिंगर जेन्ना आता मराठी उलयता आता ताका मराठीची याद जाली पूण ह्या आधी जेन्ना भाशणां केली ना आता याद जाली अशी ना हांव वेलिंगकरान- आक्षेप घेता कारण अख्खे 25-30 वर्सां जाली सुभाष वेलिंगकर सर हे या पब्लीक भाशा- मिटिंगेक तो कोंकणीत उलयता
उलो कोंकणी म्हणजे- कोंकणी उलोवपाक कोणी बंधन केलां? म्हणजे आमच्या कोंकणी- गोंयची तूं राजभाषा म्हाका- कोंकणी. तुम्ही कोंकणी मरे पळय, हे जाता. तूं कितें इशू काडलो तो ऑब्जेक्ट हांव कितें म्हणटा अर्दवराचो प्रोग्राम हय. आसता म्हणजे- म्हाका तूं मराठीक विरोध कित्याक करता तूं कितें सांगपा जायना हांव त्या कडेन वता ना मराठीक पयली स्वतेर न्ही जर कितें मेळना गव्हर्मेंटा कडच्यान न्ही सगळे मेळून घेवपाक तांकां हक आसा ओके गुड राजभाषा मागीर- कायदो. मागीर उलोवन- मागीर उलोवन. पॉझिटिव्हली जे कितें मेळना ते सगळे म्हणजे एक भास डेव्हलप जावपाक जे कितें गरज आसा तितलेंय मराठीक दिवपाक जाय पण हय गोंयकाराची वळख म्हणटा ती कोंकणी भास हो तुजो पॉयंट आतां सांग उलय करेक्ट ओके जेन्ना मराठी म्हणटा आमकां मराठी आनी महाराष्ट्रा नाका हें आमी 1961 ओपिनियन पोला वेळार डिसायड केला आमकां मराठी नाका आनी महाराष्ट्रान नाका ना आय ऑब्जेक्ट हियर ओके महाराष्ट्रान विलीन करपाक नाका म्हणून सांगू वय त्याच वांगडा आनी मराठी नाका हेतून मराठी भाशेंतल्यान सुद्दां बोर्ड आमी तुका आज दाखोवपाक शकता की महाराष्ट्रात विलिनीकरणाच्या विरोधात अशे लोक उबे रावले. हांगा भाशेचो विशय हाडूच नाका ओपिनियन पोल आनी भाशा हो विशय प्रकाशा दोन वेगळे कडेन विशय. बरें ओके प्रकाशा so, कडेन आमकां एक जाय सारको अभ्यास करा न्ही. तुवें म्हाका फक्त सांगलें कोंकणी. तुवें म्हाका सारको सांगलें अभ्यास करा आयडेंटिटी न्ही. आयडेंटिटी फकत कोंकणी कोंकणी. प्रकाश म्हाका सांग कोंकणीक सगळें मेळ्ळा आतां इतली तुमची भास तो म्हणटा तशें हिब्रू भशेन कोंकणीन शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण केलें आतां म्हाका तुजे कडल्यान जाय सगळें मेळ्ळा न्ही रे आतां रोमीकय दिवन उडयात आनी मराठीकय दिवन उडयात कितें ऑब्जेक्शन आमी राजभास करूंक ना आमी गेले त्या वेळावयले जे राजकर्ते असले विचारवंत असले त्या लोकांनी मिळून ही राजभास केल्या मागीर विरोध कित्याक करता नाही ऐकून तुमकां घे. सगळ्यांक कितें हांव दिसता? हांव उलयतां न्ही. विरोध कित्याक हांव करता? उलयतां न्ही. ताणी फक्त शर्यत केला रोमीक भायर ऐकून घे, ऐकून घे ओके. नाही वगेत कितें उलोव नाका ओके म्हणटकच हें केलां तें सगळें तांणी केलां कित्याक केलें जेदे वेळार थोडोसो इतिहास सांगता जेदे वेळार संघ प्रदेश आशिल्लो तेन्ना पयली मागणी कितें आशिल्ली जाणा तुमी हय पयली मागणी आशिल्ली घटक राज्य राजभाशेची न्ही आनी म्हणून शिष्टमंडळ दिल्लीक गेले आमकां घटक राज्य जाय तांकां विचारलें तुमकां घटक राज्य कित्याक जाय तांणी सांगलें 450 वर्सां आमी वसाहतवादाच्या सकयल असले आनी आतां दुसऱ्या वसाहतवादा खाला आसा तें म्हणजे दिल्लीच्या वसाहतवादा खाला म्हणटकच आमकां जें कितें करूंक जाय घटक राज्य जें ना म्हणून आमकां प्रत्येक फायल दिल्लीक धाडची पडटा आनी अशें जाल्ल्यान आमची कामां जी आसा अरे पूण म्हाका एक सांग, प्रकाश आयकून घे. आयकाय बी आतांय बी दिल्लीक धाडची पडटा सगळो व्यवहार इंग्लिशींतल्यान चलता फुडलो भाग सगळो व्यवहार इंग्लिशींतल्यान चलता कोंकणी राजभास तेन्ना कितें जालें तेंच सांग ते इतिहास म्हाका ना, ना, नाका म्हाका कित्याक जाय तो? हांव तुका न्ही, हांव तुका मागीर क्वेश्चन ताका केला सांगलें, प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रकाश हांवें तुका क्वेश्चन केला हय हांवें तुका क्वेश्चन प्रधानमंत्र्यान तशें सांगू ना प्रधानमंत्र्यांनी कितें सांगिल्लें सांगलें? तुमची भास ना तें सांगिल्लें घटक राज्या खातीर हय जेन्ना घटक राज्य जाय म्हणल्यार तेन्ना सांगलें घटक राज्याक भास भास आसता आसता. ती भास तुमी ठरया मागीर घटक राज्य दिता पूण तें नाका म्हाका जाय तें अशें तुमकां सगळें मेळ्ळा रोमीकय दिता ते तुमी काय ठरया ना. पूण रोमी आनी तांकां दिवन उडोवपाक तुजो आक्षेप कित्याक आसा? म्हजो आक्षेप आसा कित्याक? कित्याक एकदां कोंकणी राजभास जाली त्या कोंकणी भाशीक राज्याचें राज्य जालें ओके खंयचें गोंय राज्य जालें हय. जशें महाराष्ट्राची मराठी कर्नाटकाची कन्नड आनी म्हणून कर्नाटकाची कन्नड जाल्ल्यान कर्नाटक राज्य जालें तेलगू तामीळ सगळ्यो भाशा एक एक भास आसा सगळ्याक आनी त्या त्या भाशेक राज्य हे अज्ञान उलयता हे सामकें अज्ञान आनी हो खोटो नॅरेटिव्ह लोकांच्या माथ्यार आयकून हो घे. वादाक कारणीभूत हो हांव विशय मदीं उलोवंक ना मदीं उलोवपाचो प्रश्न ना तूं उलय. तुम्ही जेन्ना अशें उलयता नाही, नाही. हे वादाक अरे, कारणीभूत तुमी वाद- जे वाद जातलो. तरुण लोकांचे जे तुम्ही वाद- बुद्धी वाद- प्रयत्न ना केला तुम्ही आणि- तारायले तुम्ही देवनागरी मध्ये घुसयली मरे खंयच्या राज्यान देवनागरी स्क्रिप्ट हाय, बरयल्ली आसा हाय. तुम्ही घुसयली आजचो फक्त तरुण तुमकां होच सांगून प्रश्न मेळपाक. करता. तुम्ही घुसयले फक्त रोमी लिपी आड षड्यंत्र रचपाक मातसो इतिहास काडून वा इतिहासाचे आम्ही हे करता आ- आम्ही तितून वाटेकार आसा आम्ही जाय मायकल कितें बरें, जालें मायकल तें. नांव बरें राजू बाब मायकल बाब मातसो इतिहास काड कोंकणीचो जो विशय आसा कोंकणी ही 3800 वर्सां पयलींची 2000 वर्साची मराठी आनी तेन्ना जी स्क्रिप्ट आशिल्ली ती खंयची आशिल्ली 1510 वर्सां पुर्तुगीज आयले हांगा त्या उपरांतूच रोमी आयली आणि त्या आधी देवनागरी असली
हय असली न्ही मोदी असली 3800 देवनागरी नसली 3800 वर्सां प्रकाश बाब पयलीं पासून ग्रासियस बाबाक अभ्यास आसा पळय तो तुका ना म्हाका सरप्रायज जालो आज हांव. दवर खरो ग्रासियस वावर तुका अरे तू एक सांग पहिली मराठी शाळा न्ही, केन्ना ऐकून चालू घे, केली? ऐकून कोणी घे. चालू केली एकूच उत्तर 1510 सांग. वर्सां ना, ना, पृथ्वी जायले मरे 3800 वर्सां जुनी आसा आणि ह्या सगळो इतिहास बरो आसा हय. आयकुपाक बरें दिसलें आयकुपाक फक्त न्ही, एक सांग हांव- ना, ना, एक point, म्हजे कडेन point. आसा एकूच प्रयोग. ताका उलोवन- point, ताका उलोवन एकूच point. पहिली मराठी शाळा या गोंयच्या भुमीचेर केन्ना चालू जाली खंयच्या सालान ती पोर्तुगीज टायमार केन्ना सांग मरे 1843 सालान 1843 बरोबर हय. गोमंतक शिक्षण मंडळ हे खंय स्थापन जालें मडगांव शहरात हय बरोबर 18 ना आयकून घ्या तरी आयकुपाक मातशें 1843 ते 1890 पर्यंत 200 शाळा त्या गोमंतक शिक्षण मंडळान चालू केल्यो. आता अपवाद म्हणून सुद्दां कोंकणी भाशेंतल्यान एक शाळा तेणी चालू करूं ना 200तल्यो 200 मराठींतल्यानूच चालू केल्ल्यो. न्ही हो सगळो ओके बरं ओके सर एकूच सांग हय what is the expectation of official language येस act is जी बरयता आणि वाचता Continue. बरयता आणि वाचता ह्या भाशेचेर ह्या निकशाचेर एक भाशेचो दर्जो त्या भुमीर सिद्ध जाता. आता ती भाशा आता एक सांग आमची कोंकणी मायभास म्हणटा न्ही पूण आमी इंग्लीश इतक्या नेटान वापरता. इंग्लीश कोण आमची स्टेप मदर हा इतके नेटान आमी इंग्लीश इंग्लिशीचो सुद्धा राजभाषा गोंयची राजभाषा आसा न्ही Correct. मागीर ज्या पद्दतीन एक इंग्लीश जेचे कडेन आमी कसलेंच नातें सांगपाक Can be शकना पुर्तुगीज काळान सुद्दां इंग्लिशी कडेन नातें नाशिल्लें त्या भाशेक तुमी सामकें यंग मारता ते कसलो सगळ्यांनी- तुमच्या सगळ्यांनी अस्मित- मारले. न्ही, न्ही, तुमच्या अस्मितेचेर सुद्दां ती धोका ना न्ही, हांगाच तुमच्या न्ही. प्रादेशीक हांगाच हाचेर न्ही. सुद्दां धोका संबंध कसलीच देशभर. ना. बरं, म्हाका ते- बरं, न्ही, म्हणटकीर आता- एक मराठी भाशा येतकीरूच तुमच्या अस्मितेचेर धोका कसो बरं, ओके, उत्पन्न बाय, जालो? ज्या मराठी भाशेन कारण आसा. तुमची संस्कृती वाचयली तुमचो धर्म वाचयलो तुमचे लिखाण वाचयले तुमची नाटकां वाचयली तुमची भजनां वाचयली आज प्रत्येक तुमची दैनिकां वाचयली एक कोंकणी समर्पक बरं, मनीस बरं. आज हांगासर एक मराठी दैनिकाचो सामको म्हणजे इतलो बरोवपी कोण आहा तुमच्याकडे सामको तुमकां सामकें हांवें मराठी पूण एक एबय, सांगता, तुम्ही हो भाषण निकश करतात एबय, तूं अशें म्हणलें म्हणून सांगता मराठीच्या तुम्ही फाटल्यान हो तुम्ही सामको भाशणां निकश. करतात म्हजी इतलो मराठी बरोवपी कोण ना ऍडमायर आता न्ही म्हाका तो इश्यू नाका कोंकणी- म्हजो राव म्हाका जाय तें अशें म्हाका जाय एक्झॅक्ट कारण सांग हय की मराठी तुमकां कित्याक जाय कित्याक जाय एक्झॅक्टली Exact कारण. कायद्याच्या अनुसंधान ज्या पद्दतीन निकश आसा ज्या निकशाचेर एक भाषा राजभाषा घोषित करपाक जाय त्या सगळ्या निकशाचेर अव्वल आणि हांव छाती ठोकपणे सांगपाक शकता की कोंकणी भाषा जी राजभाषा जाल्या त्याही पेक्षा अव्वल निकष या मराठी भाषेच्या या आमच्या गोमंतक बरं ओके आसा. आता दुसरो ह्या प्रश्न करता धर्तीचेर- आता हांव दुसरो प्रश्न हा, करता सांग. राजभास कायदो म्हजे पद्दतीन इज पॉलिटिकल इश्यू राजभास भाशा म्हळ्यार राजकारण भाषेचें तुम्ही राजकारण ते पळय आज चाललं ते सगळे राजकारण मान्य ते पळय हांव मान्य हांव करू. बात मान्य करचेच पडटा हय. जर राजकारण जाल्यार तुम्ही 2 ते 3 लाख रुपया लोक तयार करचे पडटले आंदोलन करचे पडटले कोंकणी ही सहजासहजी कोणी जावना एक सांग. ऐकय हय. हांवें राजभाषा कायद्याचो आनी आंदोलनाचो अभ्यास केल्लो जेन्ना 1.5 लाख 2 लाख लोक आयले तेन्ना सरकाराक नमचें पडलें तुमची तयारी तशी आसा कारण निमाणे पळय कोंकणी कितें मागता रोमी कितें मागता हाजेर राजभास जायना राजभास जाता तुमची शक्ती राजभास जाता तुमची कापस्ताद आज पळय तुम्ही ज्या वाटेन वतात ती वाट आंदोलनात्मक वाट लोकशाहीचो प्रयोग या लोकशाहीत करचो नाही, लोकशाही म्हणजे लोक म्हणजे लोकांनी रस्त्यार येवन एकामेकाची माती फोडपाची आणि जे सत्य आणि तथ्य आसा ते गाशा गुंडाळून सायडीक कोंकणी आणि सत्या कोंकणी आंदोलन कशें जालें कोंकणी आंदोलन कशें जालें मच्छिन बाब बी रिलॅक्स कितें जाणा जर समजा तुमकां कित्याक कोंकणी जाय हे आमचे मराठी राजभास जाय ती कळना कित्याक ना ताणें एक मुद्दे म्हणलो ताणें एक मुद्दे कळना म्हणनाका कोंकणी- कळना म्हणनाका ताणें म्हणलां राजभाषा कायद्याक जे पळय निकश ठरयल्यात हय. ते निकश सगळे मराठी पुराय करता हय. त्या नजरेन मराठी जावपाक जाय ओके. अशें ताणें मागलें न्ही कोंकणी राजभास आसतना लेगीत फाटल्या तेंपाक 220 पोस्टांत पोस्टमॅन घेतले गोंयांतूच
आणि हे 220 महाराष्ट्रांतल्यान घेतली. कोंकणी राजभास आसतना लेगीत शेवट आमकां आंदोलन म्हणजे करचें आमी पडलें. मराठी नाही, नाही. मागता म्हणून जालां? ना 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 तें सांगना हांव तुका. जर मराठी राजभास जाली जाल्यार हांगासरलो भुमिपुत्र जो आसा ताका आनी कितें चान्स पडटलो? बरं एक सांगात, कोंकणी राजभाषा केली हय. आणि म्हापशाच्या मार्केटाची हालत कितें जाल्या, फोंड्या मार्केटाची हालत कितें जाल्या, मडगांव मार्केटाची हालत कितें जाल्या? राजबाब, म्हणजे कोंकणी राजभाषा प्रकाश केल्या. बाब सांगता ते भाशेन आमी कॅथलिकांनी गोंय सोडून वचपाचें तर नाही अशाच जालें न्ही तें. हांव तू सांगता ते सांगता भाशेन हांव सांगता तें न्ही. कोंकणी आणि मराठी तुम्ही एकठांय झाले सगळे हांव काय एकठांय जाता म्हणटा? तुम्ही सगळे जॉब सगळे तुमकां गेले. हांव एकठांय आमकां जाता कितें म्हणना. आसा? हांव जाता. आमी गोंयकार न्हू, न्ही, ह्याच खातीर कोंकणी हांव म्हाका एक कोंकणी- सांग. कोंकणी म्हाका- जाता. म्हाका ताका जो मायकल ग्रेसियस बाब ताका जो पळय क्वेश्चन केला हांव तो तुका करता. एक्झॅक्ट कारणां सांग, रोमी कोंकणी राजभासा कित्याक जावपाक जाय? रोमी कोंकणी आमी म्हटल्यार कित्याक ती आमची भास वापरांत आसा. वापरांत खंय आहा? वापरता आमी खंय ते वापरता. खंय वापरता? इगर्जेंत वापरता, खंय? घरांत वापरता. आमची खंय घरांत वापरता म्हणजे कितें करतात तुमी घरांत? उलयतात. उलयत ती रोमी भाशा, कोंकणी- रोमी कोंकणी म्हणटी ती. रोमी म्हणटी स्क्रिप्ट, रोमीची उतरां, रोमीची उतरां. आता आमी आई पळय कोंकणीत आई आसा, आई म्हणचेना आमी, माय म्हणटले. माई आमचे स्क्रिप्टाचे उतर. ना रे बुवा. ना, माय अशें स्क्रिप्ट- ना, 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 मायकल ना, बाब, तुम्ही ना. तुम्ही ऐक ऐक कोंकणी एक पळय. पळय, माय म्हणटा ते ना, मायकल तूं बाब. एसीसीक तांकां हे कर, माय बरयल्या ते रॉंग घालता. अरे. अरे हांव सांगता तुका. पूण ऐक हांवूय टीचर आशिल्लो अशें कांय ना हांव सांगता तुका, ना. कोणी घातला ताणी सांगला म्हाका. नाही, नाही, हे पळय, तो इशू तशें- नाही. तू आता तुका दिसता ते भायले तांचे तोंड एक, भितर तांचे तोंड म्हाका एक. एक सांग, रोमी तू स्क्रिप्ट हे पळय, एक सांग विचार म्हाका, करून मायकल बाब एकच सांग, रोमी रोमन भास ही भास काय स्क्रिप्ट? रोमी लिपी ही लिपी स्क्रिप्ट. करेक्ट. ओके, पण रोमी लिपी वांगडा जे जोडलेली आसा ती उतरां ती कल्चरली रोमी भाशे भितर खूब वेगळेचार आसा अशें मानया. रिलिजियसली, ओके सोशली. ओके ओके, आता आमचेर कितें जालां, आमचो 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 मेन आक्षेप कितें, देवनागरीन कितें केल्या, तुमचे कडली उतरां घेतल्या हे पळय. मराठींतली. ओके 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 आणि ती उतरां काडली आमचे थापल्यात. ओके. तुम्ही ही उतरां वापरात. ओके नाजाल्यार शिक्षणान तुका तेच सांगता, एक टिचर पळय आसली हेका एसएसीक, तांणी माय माय उतर हें दवरला म्हणून तिचो पळय हें आसलो, मोलावणी करपाक आसलो, उंच ते म्हणल्यार ना, आवय जावपाक जाय नाल्यार आई जावपाक जाय, माय उतर घेवंक जायना कोंकणींत. अशें ना रे. ना ओके न्ही, न्ही. तुमचे दाखोवपाचे रूप वेगळे आनी खावपाचे वेगळे बेश्टाऱ्यो ते- करून. ना ना ते सोड. म्हाका ते नाका, म्हाका ते नाका. म्हाका तुजे कडेन हांव तुका जे आमी असो डायरेक्ट क्वेश्चन बरोबर केला ना. ताका तुवें जाप दिलो ना. म्हाका जाय एक तूं म्हणटा कल्चरली तुमची स्क्रिप्ट वेगळी. ओके, पूण राजभास जातलो जाल्यार तुमकां आनी कितें जाय तें सांगा मरे. राजभासेची कारण ताणें सांगलें म्हाका एक्झॅक्ट. राजभासा कायद्यान जे कितें तत्वां सांगल्यात, निकश सांगल्यात, तातूंत मराठी बसता. जी पळय राजभासा कायद्यान तत्वां किंवा निकश सांगल्यात कोंकणी तातूंत भितर रोमी पयली स्वाती. स्क्रिप्ट कित्याक बसना? रोमी कोंकणी जी आसा इट इज मच मोर सिनियर देन मान्य केलें. देवनागरी. ओके मान्य केलें. जर देवनागरी मेळटा म्हणजे आमकां त्याच्याक परस चड मेळूंक जाय. ओके ओके ओके, गोंयांत आतां पुर्तुगेज तोच निकश मराठीक लावय मरे. पळय ना तोच निकश मराठी बी अब ऐकय, रोमी जितली पोन्नी तितली मराठी पोन्नी. ऐकय ताणें बरें सांगलां. हांव गोंयचो पळय ऐकय, गोंयचो पळय हिंदू समाज आसा हो सगळो मराठी. ऐकय मानता. ऐकय, ह्या समाजान गोंयचे पळय जो हिंदू समाजातलो एक घटक ताणें म्हणलें चल आमी कोंकणीची सेवा करतले, आनी ताणें मराठी परंपरा सोडून ते कोंकणी अर्दान आयले. हाका त्याग म्हणटात. ऐकय, तो त्याग ताणें केलो. दुसऱ्या अर्दान जेन्ना रोमी कडेन पळयतात, तुमी थोडो त्याग करून देवनागरी कडेन येयात अशें कोंकणीच्या म्हालगड्यांनी बरोवन दवरलां. न्ही, आमी ताजेर तूं कितें म्हणटा? पळय, आमी जेन्ना हांव ऐकय. पळय मराठीचो वापर जेन्ना म्हणटा न्ही तेन्ना हांव देवनागरी कोंकणी न्हू हांव तितली हें पळयना, कितें पळयना? साहित्यीक नदरेन और धर्मीक नदरेन. म्हजे फ्रेंड्स आसात, हांव गणेश चतुर्थीक तांगेर वता, सुख करता दुःख करता. ना, ते म्हाका लागना. म्हाका तुका हांव तुका मराठीची येता. म्हजो तुका मराठीचो मायकल येता. बाब, म्हजो तुका देवनागरीचो पर्टिनंट येता. क्वेश्चन आशिल्लो. म्हजो इतलोच. म्हजो तुका पर्टिनंट ना, ना, क्वेश्चन तेकाच आशिल्लो. answer ना, दिता. पळय, पर्टिनंट क्वेश्चन इतलो आशिल्लो. answer, म्हजो इतलो आन्सर. जेन्ना गोंय म्हणटा आमची आयडेंटिटी कोंकणी भास, हय
या कोंकणी ना म्हणून. आयडेंटिटी कडेन आयडेंटिटी आमची या कोंकणी या ह्या बद्दल आयडेंटिटी दुमत कडेन आमी ना. बाटपाचे पण ना. प्रादेशीक आयडेंटिटी कोंकणी हें दुबत ना. ही आमची कोंकणी भास आणि आणि कायदो फक्त कितें कोंकणी. अपेक्षा आसा तुवें उदक उलयतना म्हणला कोंकणी ही आयडेंटिटी अशा टुणटुण्या वाजयता म्हणून. ना आमची अशें भास तुवें ना, ना, कोंकणी. मातशें ओके. तुम्ही रिवाइंड ना, करा आणि परत पळय, ऐका. पळय, पळय. ना, 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 खंयचे शब्द खंय कोंकणी चुकले. भास तुम्ही एक परत रिवाइंड स्वतंत्र करा आणि भास. ऐका हांवें कितें म्हटलं पळय, पळय. ओके बेश्ट माझ्या ते तोंडात म्हणतात तशें तुम्ही मराठीची बोलू बोली न्ही ती. कोंकणी एक स्वतंत्र भास. स्वतंत्र भास. या स्वतंत्र भाशेक आमकां दुसरी पाळा नाका पळय. गट करपाक. आमची भास आमच्यान गट करूंक जाता. आतां हे आमकां गट करून दिला ती दुसरी खबर. हे ओके. बरं, आता एकूच point, हय, एकूच, हय, एका- एका हय. संद- एकूच माझो एक निमाणो पॉइंट कदाचित हो आता हय. कारण सांगपाचें म्हटल्यार राजभाशा कायदो हेजे अपेक्षा कितें आसा आनी राजभाशा कायदेंतल्यान एक खंयची तरी भाशा सांबाळप हो एक जो भाग आसा तो त्या राजभाशा कायद्याक मुळातच लागना. एक तर समजा तुमची भाशा तुमकां वाडोवपाक जाय, बरी प्रफुल्लीत करपाक जाय, हेच्या खातीर सरकारान वेगळे वेगळे पर्याय दवरलेले आसा. पूण राजभाशा कायदो वापरून एका भाशेची सामकी आयडेंटिटी म्हणून त्या हेचेर घोशीत करा असो कायदो खंयच सांगना. अशें जर आशिल्लें जाल्यार एक किंवा एका पेक्षा मच्छिंद्र अनेक बाब मच्छिंद्र बाब पळय बंगाली मच्छिंद्र चार बाब राज्यांनी मच्छिंद्र बाब चार जेन्ना राज्यांनी जेन्ना बंगाली. हांव कितें हांव उदोळच्यान म्हणटा तें की जेन्ना तुमी मराठी म्हणटात हा. तेन्ना मराठीचे मुद्दे सांगप. हय. कोंकणीक विरोध करनाका. कारण कोणी तुम्हीच केला? म्हणलं आता तुम्ही मुद्दो म्हणलो ना, कोंकणी तुम्ही विरोध मराठी करना तो. विरोध तुम्ही केला. तुम्ही तुम्ही अशें म्हणला की तुम्ही राजभाषा कायद्याचो वापर करून विरोध न्ही हांवें मागीर- कायदो मांडला. विरोध कसो हो विरोध कित्याक जालो तो सांगता. कारण हे कोंकणी जे समर्थक आसा ते राजभाशा कायद्या कडेन पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आसा ती भाशेची एक आयडेंटिटी, भाशेचें संवर्धन, भाशेचें सगळें जें कितें बरें जातलें तें ह्या राजभाशा कायद्यान जातलें आनी हांगा आमी दुसऱ्या भाशेक येवपाकूच दिवपाना. आमचेच कितें तें बरें करता असो हो एकांगी आनी जशें झापड लायिल्लो जो विशय आसा त्या खातीर ह्या राजभाशा कायद्याची सामकी विटंबना जावन पडल्या गोंयांत. ओके बरं आता कार्यावळीच्या निमाणकडे प्रकाश पावल्यात कार्यावळीच्या निमाणकडे पावल्यात ताणें आपलो मुद्दो मांडला. आता म्हाका तुजे कडल्यान 1 मिनट भितर आनी मायकल बाब तुजे कडेन 1 मिनट भितर तुजो दृश्टिकोन जाय. मराठी राजभास जर केली असत अशें धरुया जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान सरकारी नोकऱ्यो ज्यो आसा किंवा कसल्यो नोकऱ्यो एका म्हणटा चुट्टी तुज्यान डॉमिसायल कायदो घालून येता 15 वर्साचो निकष. डोमिसायल कायदो घालून सुद्धा जायना न्याय. कशें जायना? तेच सांगलें न्याय पोस्टाचें पोस्टाचो सेंट्रल गव्हर्मेंट पोस्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट पोस्ट म्हणून तो घालो. राजूबाब हांवें ऑब्जेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट ना आयक सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणून जालें ना. आतां ताणें निकश कायदो बदलला. पूण म्हाका सांग म्हाका तुका निमाणें सांगपाचें आसा. निमाणें तुजो भुमिका मांड. सांग. निमाणें ताणें सांगला जे पळय कितें ताजे दृश्टिकोन मांडला. म्हाका कायदो तुजो कायदो जालो त्या कायद्या प्रमाण कोंकणी भाशीक राज्य जालें. दॅट्स ऑल. ओके म्हाका तुजो निमाणें 1 मिनट भितर तुजो दृश्टिकोन सांग. हय. गोंयांत राजभास कायदो हो फक्त देवनागरी वाल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक पोसपाचो कायदो. ओके राजभास कायद्यांत अंमलबजावणी कांय जायना. विधानसभेन कोण उलयना आनी कोणी एप्लिकेशनी घेवन वचना. सो सद्याक तरी राजभास कायदो एक फकाण. आतां भाशेक सगल्यो सवलती मेळूंक जाय. मराठी भास एक बरींतली बरी भास. हांव देवनागरी कोंकणी वन मराठी चड वाचता. म्हाका तीच खूब आवडटा सांगचें म्हणल्यार स्वताचें. पूण राजभास कायद्यान जेन्ना आमी गोंया म्हणटा तेन्ना कोंकणी आनी एकमात्र कोंकणी. ओके हांव इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयतां. तुमी पळयतात फाटली आतां 40 वर्सां म्हाका समज येत सावन ही जी पळय राजभाशा कायदो किंवा भाशा राजभाशा भाशीक वाद हो जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना एकमेकाक दुशणां दिवनूच हो वाद मुखार वता काय दिसता. जेन्ना कोंकणी बरोबर आमकां जेन्ना राजभास जावपाक जाय अशें मराठी म्हणटात तेन्ना परत कांय जाण कोंकणीक दुशणां दितात. कोंकणीचे पळय जेन्ना उलयतात तेन्ना मराठीक दोश दितात आनी कोंकणीचे बद्दल आमी पळयतात रोमी किंवा देवनागरी हांचे भितरय वाद सोंपना. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या चर्चेंतल्यान जो पळय कितें निकश काडपाचो आसा तो तुमी काडपा जाय. एक लोकां मुखार एक दोनी जे पळय वाद आसात ते तुमच्या मुखार दवरून तुमच्या मुखार आमी सगळीं हे पत्ते ओपन केल्ले आसात. मागीर तुमी ठरोवपाचें आसा बाबा कोण कशे तरेन चिंतता, गोंयचो फुडार कितें, आनीक भाशा
ही जी पळय आसा ती भाशा फुडें वतली जाल्यार राजभासा कायद्याचो फायदो जाता काय कितें ना जाल्यार तो कशे तरेन करून घेवंक शकता. पूण एक गजाल खरी की फुडले पिळगेन भाशा सांबाळपाची गरज आसा त्यो सांबाळटात काय कितें. आमचे पेपर मराठी आसूं किंवा कोंकणी आसूं नवी पिढी ती वाचता काय कितें. नवी पुस्तकां खूब येतात, नवी पिढी ही पुस्तकां वाचता काय कितें. नवे पिढयेक भाशा वादा संदर्भात कितें पडून गेलं काय कितें काय आमीच आमचे जे पळय 40 वर्सां वयर लोक आहात तेच झगडत आसात आनी ते झगडत उरल्यात. भाशा खंय पावल्यात, भाशेची कितली प्रगती जाल्या आनी भाशा कितली मुखार वता म्हाका दिसता लोकांनी हाजो निश्कर्श काडपाची गरज आसा. मच्छिंद्र च्यारीबाब तुमी, प्रकाश नायक आनी मायकल ग्रेसियस तुमी ह्या कार्यावळीन आयल्या आनी बरे खडेगाण पद्दतीन तुमी तुमची भुमिका मांडली. हांव तुमची सगळ्यांचे तुमचे हांव उपकार मानता. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.